अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंतल्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान ह्या माळे भितर आमी वेगळ्या वाठारांतले वेगळ्या क्षेत्रांतले अशे माने स्थापयतात जांणी साहित्य, संस्कृती, पर्यावरण, शिक्षण अशा वेगळ्या मळांचेर आपलें कर्तूब गाजयलां आनीक तांच्या कर्तुबांतल्यान फुडले पिळगेक आदर्श मेळचो, तांकां एक वाट मेळची अशे तरेचो हावेस ह्या माळे भितर आसा। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगातान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं अशी एक व्यक्ती आसा जी शिक्षण क्षेत्रां भितर वावुरतनाच साहित्य क्षेत्रां भितर आनीक भाशीक चळवळी भितर फाटलीं जवळ जवळ 4.5 दशकां सक्रीय आसा आनी जांकां हालींच केंद्रीय साहित्य अकादमीचो कोंकणी भाशे खातीरचो साहित्य पुरस्कार फावो जाला। आमचे मदीं आसा कवयत्री, कथाकार, कादंबरीकार मायाताई खरंगटे। मायाताई, तुमकां आमचे ह्या माळे भितर येवकार आनीक नमस्कार। आनी सगळ्यात आदी प्रतिश्ठेचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर परबी देव बरें कर। जेन्ना साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो म्हणून कळ्ळें तेन्ना कितें भावना आशिल्ल्यो मनांत? खूब आनंद जालो। केन्ना तरी मेळटलो हें खबर आशिल्ली, पूण आतां मेळटकीच म्हज्या कादंबरीक मेळ्ळो हें म्हाका खूब आनंद जालो। तुमी आतां फाटलीं जवळ जवळ 4.5 दशकां बरयतात, कविता बरयल्यात, कादंबरी बरयल्यात, कथा बरयल्यात, हेर तरांचें विपूल अशें साहित्य रचलां, बाल साहित्य रचलां। कादंबरी खातीर पुरस्कार मेळ्ळो हाचो एक वेगळो आनंद आसा? हय, सामको। कित्याक ही कादंबरी म्हळ्यार बाकी सगळें साहित्य बरोवप, पूण ही कादंबरी म्हजी अशी एक काळजाची अशी एक हें आशिल्ली। ही कादंबरी बरोवपाक म्हाका खूब वर्सां लागलीं, खूब सोद घेवचो पडलो त्या काळाचो जो काळ हांवें उबो केला, स्वातंत्र्या पयलींचो आनी स्वातंत्र्य मेळटकीर एक 75 वर्सां 1975 इतले मेरेनचो हो काळ, 1910 to 1975 असो। म्हणजे ह्या काळा भितरलो जो आसा सोद घेवपाक बी म्हाका खूब लागले। 4-5 वर्सां तरी गेलीच फक्त सोद घेवपाक आनी अभ्यास करपाक। कांय बायलांक मेळ्ळें पयलींच्या, ते एकत्र घरान कशी रावताली बी विचारपाक, आनी ते सगळो वावर करून ही बरयल्ली म्हणजे एक काळजाची अशी ही कलाकृती आशिल्ली आनी तिका पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून म्हाका खूब आनंद जाला। कितें प्लॉट ह्या कादंबरीचो? ह्या कादंबरीत हांवें अशी एक चौगाचें घर, पयलींचें जें आसता तें चौगाच्या घरांत खूब बिराड आसतात, खूब फॅमिली रावतात, पूण तातूंत एखादी फॅमिली अशी आसता गरीब, म्हणजे म्हणटात न्ही व्हडलें घर आनी ताजो पोकळ वासो, तसो तो एखाद्या फॅमिली वाट्यार घेता आनी तशी ती दाखयल्या हांवें सिताबाय ती। आनी सिताबायचो घोव मातसो असो भाटकार, पूण भाटकारशाहीत एक शिकनाशिल्लो आनी घरान राविल्लो मनीस आसता, तशे तरेचो येता। आनी सिताबाई खूब हुशार, तिका खूब गजाली कळटा, जेवणा खाणाच्यो जाल्योच, ती शिकुना पूण तिका आयकुपाची आवड, दुसऱ्या कडल्यान वाचून घेवन कथा कादंबरी देवाची आनी त्या लोकांक सांगपाची, तातूंतल्यान ती आपली जिवीत घडयता। तिका खूब फेस करचें पडटा तिच्या भुरगीं जातकीर सुद्दां, कित्याक तिच्या हाताक पयसो नासता। त्या काळांत कोणा कडेन व्हडलो पयसो नासतालो, बायलां कडेन तर सामको ना। मागीर ह्या परिस्थितींत ती आपल्या भुरग्यांक त्या चौगाच्या घरांत, सगळे भोंवतण श्रीमंत, आनी तिका त्रास काडून तांचे बरोबर वावरचें पडटा। हो त्रास काडटना तिजें ध्येय आसता भुरग्यांक शिकयतली आनी आपूण व्हडलें करतली। तिजे भुरगीं शिकूंक पावनात, चली हुशार आसता पूण ताका मुखार शिकयनात, 4थी मेरेन शिकयतात, मुखार दुसरे कडेन वचूं जाय आशिल्लें, थंय ताका शिक्षण दिना। चलो तिगेलो शिकना, तो स्वातंत्र्य सैनिकाच्या हातून थोडेशें काम करता, हातून तातून भाटकारशाहीत नाल्ल काड हें काड तें कामां बरीं करता, पूण शिक्षणा कडेन ना आनी वेव्हार ज्ञानाक कमी। अशें दाखयलां हांवें मुखार की तिजी नात्रां जी जातात ती खूब हुशार, तिका खबर आसता म्हज्या जिवनांत केन्ना तरी अमृत वेळ येतली। तिजी जाव तिका सदांच सपोर्ट करता, तुज्या जिवनांत अमृत वेळ येतली, फांतोड फुलतली, हें ती जाव सांगता तिका। आनी तेच तिजी नात्रां, एक नातू आनी एक नात दाखयली, ती दोगांय शिकतात आनी तिका भयंकर आनंद जाता। ती जेन्ना शहरान रावूं येता भुरग्यांक शिकोवपाक, तिका हाल जातात आनी तेन्ना गोंय स्वतंत्र जातकीर कुळकायदो येता आनी कुळकायद्यान तिगेलें शेत आनी भाट वता। ज्या शेता भाटार ती भुरग्यांक घेवन उबी राविल्ली, घोव मरता तिजो पयलीं आनी ताजेर ती शेता भाटार राविल्ली, तें शेत वता, भाट आसा, नाल्ल आसा, पूण तिका वेव्हार जायना, ती गोजडी शिवता, कपयाळी शिवता, अशें करून ती आपल्या नातरांक वाडयता शिक्षणांत आनी नात्रां तिजी चीज करतात। लास्टाक दाखयलां हांवें, म्हणजे शेवट हाडटना 75 त्या नातीचो नात तिगेली आपूण दोतोर जातली म्हणटा, हिजे कडेन दोतोरकी शिकोवपाक येना, पूण ते आपल्या दुसऱ्या पुताक सांगता तुवें ताका आदार करूं जाय आनी ती आनी नियमेट मेळयता। आनी नात तिगेली 12वेक बरी येता, इंटराक म्हणल्यार हांवें, जेन्ना 12वी न्ही तेन्ना 11वी SSC आनीक इंटराक
नात फर्स्ट येता आनी ताका मेडिकलात हें मेळटलें हो तिच्या हातूंतलो अमृत वेळ अशें म्हणून तिका जाव येवन सांगता तुज्या हातून फांतोड फुल्ली. हे कादंबरीची बेज आसा आनी तातूंत हांवें सगळो समाज घेतला त्या वेळा वयलो. म्हत्वाचें म्हणजे स्वातंत्र्य सैनीक एक बायलो सुद्दां कश्यो गेल्यो तो प्रसंग असो घेतला आनी ती बायल गेली म्हणून घरांतले भाटकार बायलांक कशें हें करताले तें दाखयलें. तशें भाटकारशायेन भाटकारांचें कशें दुसरी आंगोस्तारां आसतालीं तेंय बी तातूंत हांवें स्पश्टपणान सारकें दाखोवन दिलां कित्याक आतां विचारून घेतिल्लें सगळें तें सगळें दाखयलां. भाटकाराच्यो वायट प्रवृत्ती बऱ्यो प्रवृत्ती दाखयल्या आनी शिक्षणाक कशें त्या काळार भौतेक चड करून सारस्वतांनी शिक्षणाक भयंकर म्हत्व दिल्लें ते प्रोसेस तातूंत दाखोवपाचें हें केलां. तीच मायेताई तुमच्या साहित्याची स्पेशलिटी की पात्रां तुमच्या जी हातूंत भितर येतात साहित्या भितर ती अशीच म्हणजे सरभोंवतणी दिसपी किंवा इतिहासांक भितर आमी अणभविल्ली किंवा अभाशिल्ली अशे तरेची व्यक्तिमत्वां तुमचे प्रसंग कथानक जें आसा तें आमकां दिसपी येस आमच्या सरभोंवतणी तें घुंवता अशें म्हणून तातूंतलीं पात्रां आसात तातूंतलें एकूणच वातावरण आसा आनी खेरीतपणान जी भाशा शैली आसा संवाद शैली आसा ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या साहित्या कडेन वाचकांक खूब अशें बांदून दवरतात आनी तीच आमकां सगळ्यो गजाली गिरेस्तकाय आमकां अमृतवेल ह्याय बी तुमच्या कादंबरी भितर दिसून येता. रवींद्र बाबांनी एक परंपरा सुरवात केल्ली कोंकणी चळवळी भितर रायटर आनी फायटरची आनी तुमी रायटर आनी फायटर जवळ जवळ 4.5 दशकां तुमी कोंकणीच्या सक्रीय चळवळी भितर तुमी वावर करतात आनी खेरीतपणान गोंय राजभास चळवळ जेन्ना कोंकणी राजभास चळवळ जाली तातूंत तुमी खूब सक्रीय आशिल्ली तुमी खूब तरणाटी तेन्ना आनीक एक अस्तुरी आनीक तातूंत तरणाटी पिराय कितें यादी आसात त्यो त्या वेळा वयल्यो म्हणजे आयज जेन्ना साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळटा तेन्ना त्यो यादी कितल्यो समाधान दितात? त्यो यादी म्हाका खूब बऱ्यो आसात. हांव 77 BA पास करून जेन्ना भायर सरलें कॉलेजीन म्हजें साहित्य लेखनाक सुरवात जाल्ली आनी तेन्ना चळवळीची म्हाका व्हडलीशी कल्पना ना. हांव मराठीन बरयतालें आनी तेन्नाच कॉलेजीन हांव 1-2 अश्यो कविता कोंकणीन बरयल्ल्यो आनी तेन्ना सगळो बोवाळ आरे दत्त नायक तुज्या हातून दत्ता तुज्या ग्रुपान आनी एक कोंकणीवादी आयली हें कितें. तेन्ना एन शिवदास MA करपा खातीर येतालो. एन शिवदासान म्हाका कविता वाचपा आपयली कोंकणी नाम सांगली. अशें कित्याक सांगलें हें हांव म्हज्या मैत्रिणी कडेन डिस्कस करता करता म्हाका कोंकणी चळवळीची वळख जायत गेली आनी जेन्ना हांव 77 BA जावन भायर सरलें तेन्ना म्हजी मराठीन म्हजें चालूच आशिल्लें. गोमंतक, नवप्रभा, राष्ट्रमत हाजेर म्हजें मराठी साहित्य येतालें. कोंकणी ना कोंकणी चड ना एक थोडेशें. तेदे चित्रंगी हेमा नायकान जें सुरू केल्लें तातूंत म्हजे कवितेक प्रायज मेळ्ळो फर्स्ट प्रायज. थंय आमची हेमा नायक आनी पुंडलीक बाबा कडेन वळख जाली आनी तो म्हज्या जिविताचो एक टर्नींग पॉयंट अशें म्हणपा जाता. तेन्नाच्यान हांव कोंकणी चळवळी कडेन ओडत गेलें. तांगेर आमी खूब वतालीं वळवय वतालीं किंवा तेन्ना खूब शिबिरां जातालीं. तेदोळा आमी वचत सकून आमकां सगळे म्हालगडे आमचे उदय बेंब्रो चंद्रकांत केणी सारके व्हडले व्हडले म्हालगडे ते कोंकणीचेर खूब उलयताले. नागेश बाब तर आग्रहपूर्वक मराठी बरयनाका आतां कोंकणीच बरयता अशें म्हणून आमकां भुरग्यांक सांगताले. तो म्हजेर इतलो प्रभाव जालो की मराठी म्हणजे बरोवप खंय तरी उरलें आनी हांव आनी कोंकणीत कितें ना हें चड करून थंय आमचे मेळाव्यांनी उलोवप जातालें आनी म्हज्या मनान एक अशी धारणा जाली की जें ना तें हांव हाडटलें. हो एक म्हजो अट्टास जालो आनी तेन्नाच पुंडलीक बाबाचो आमकां मार्गदर्शन बरो हात सामको हें जालो आनी तातूंत हांव ते कोंकणी चळवळीन सामकें अजून मेरेन कितेंय जाल्यार रस्त्यार येवपा तयारी कोंकणी खातीर. चित्रंगीचो उल्लेख जालो. चित्रंगीचो उल्लेख जेन्ना जाता तेन्ना आमकां सगळ्यांकच एक इतिहास म्हणून आमकां सदांच अभिमान दिसता कोंकणीच्या हातूंत. जवळ जवळ 4 दशकां आदीं हेमाबाईच्या संकल्पनेंतल्यान ही संकल्पना मुखार आयली आनीक तातूंतल्यान खुबश्यो अस्तुरी त्या वेळाचेर तरणाटी बायलां मायेताई सारकी बरोवपाक लागली आनी आयज आमकां कोंकणी साहित्या भितर एक प्रभावीपणान बरोवपी आनीक अशी जबरदस्त अशी बरोवपी अशी कितलीशींच बायलां आमकां पळोवपाक मेळटात आनीक ताजें म्हाका दिसता मुळावण जें आसा तें चित्रंगी भितर आसा. अश्यो अभिनव अश्यो कल्पना राबोवपाची एक परंपरा कोंकणी चळवळी भितर आसा आनी त्याच हाका धरून परंपरेक तुमी त्रिवेणी नांवाची एक संकल्पना सबंद गोंयभर सादर केली. कितें आशिल्ली ती संकल्पना? गोंया भायरूय बी गोंया भायर मुंबय गेली मेंगलोरा गेली. हय ती कल्पना म्हणजे अशें नयनाच्या मनान आयलें. नयना आडारकर ताज्या मनान आयलें की आमी तिगांय समकालीन नूतन साखरदांडी नयन आनी हांव आमी तिगांय समकालीन तेन्ना आमी तिगांय मेळून अशी एक कविता सादरीकरण कित्याक करनाय तें आमी गेल्ली मेंगलोर साहित्य संमेलन आशिल्लें आनी थंय आमी गेल्ले कडेन ताणें ही कल्पना आमचे मुखार मांडली आनी आमकां दवरलेली एक डिस्ट्रिक्ट हावसान दवरलेली आमकां म्हणजे रावपाक थंय. तेदे वेळार थंय ताणें आमकां बसोवन सांगलें आमी अशें अशें करया कितें करया ही सगळी कल्पना नयनाच्या तकलेंतल्यान आयली. हांवें नुतनान उखलून धरली आनी आमी पयलो प्रयोग म्हणजे आमकां खबर ना की आमी मुखार करतली म्हणून जस्ट एक आमी तिगांय एकठांय येवया आनी करया अशें म्हणून आमी कला अकादमीन पयलो प्रयोग केलो. थंय आमी जे म्हालगडे आयिल्ले तातूंत माधव बाबाचें पयलीं नांव घेवं जाय बाकी सगळ्यांनी सांगिल्लें. तांणी सांगलें तुमची आयडिया खूब सुंदर
तुम्ही असोच प्रयोग सगळे कडेन करात आनी तुमी आदार घेयात म्हणून कोणाचोय खंयच्याय संस्थेचो तेन्ना उदयबाब कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष आशिल्ले आमी तांचे कडेन उलयली तेन्ना बाला आमी तुमकां 15 एपिसोड करपाक पयशे दितात म्हणून आमकां सामकी उमेद आयली आनी आमी सगळे कडेन मागीर कॉलेजीक हाका ताका सादे सामान्य बायलां मदीं सुद्दां आमी हो त्रिवेणी कार्यक्रम केला आनी एक मजेशीर सांगूं जाय म्हाका हाजे संदर्भान आमचो कार्यक्रम एक शिरोडेच्या खंयचे तरी वाड्यार आशिल्लो नयनाबाईच्या वळखीन ताणें दवरलेलो आनी तेरुसो हळदी कुकूम आनी आमी म्हणलें आरे देवा मांडल्या कदेला आनी आमी सगळीं गेल्या तयारेन हळदी कुकूम जाल्यार कोण बायलो येवच्यो ना आमकां मेन बायलो आशिल्ल्यो आनी आमी कविता वेचतनाच तशी वेचताली जनरल अशी पयली मागीर पावस मागीर आवय मागीर अशें आनी मागीर लास्ट सामाजीक अशें आसतालें पूण बायलो आमकां चड जाय आशिल्ल्यो आनी बायलो आतां येवची ना हळदी कुकूमाक कितें करया गो नयन मातशें धडाडीचें चल गो सुरू करया पळोवया कितें घडटा तें म्हणपालें आनी आमी सुरू केलें आनी तेन्ना आमचे बरोबर कंपेर करतालो शाबा कुडतरकार हय सर्गेस्त शाबा कुडतरकार तो आमचे बरोबर सामको आमगेलो सामको बरोबर हें आसतालो तो म्हणपालो सुरू करया पूण कोण येवना जाल्यार कर रे तूं सुरू म्हणलें ताणें आपल्यालें भाशण उलोवपाक सुरू केली पयली कविता वाचली नयनाक कोणें ती याद जायना एक बायल येवपाक लागली आनी आमचो प्रोग्राम सोंपचे पयलीं हळदी कुकूम सोडून सगळो माटो भरून सायडीन सुद्दां बायलो बसल्यो हो एक आमचो अतिशय आनंदाचो खीण त्या आमच्या त्रिवेणीच्या प्रोग्रामाक मागीर हे प्रयोग मागीर आमी कॉलेजींनी आमकां मुद्दम आपयता आतां सद्या आमचे 50 वयर जाले 55 सुमार जाले आतां आमकां खास कॉलेजींनी आपयतात एका कॉलेजीन 2 वर्सां सोडून परत आनी भुरग्यां खातीर सादरीकरण करपाक लायतात आमी प्रत्येक वेळार त्यो कविता वेगळ्यो घेतात जनरल करता तेन्ना वेगळ्यो कविता कॉलेजी भुरग्यां खातीर वेगळ्यो अशें शिरोड्या त्या दिसाक म्हाका दिसता पॅरलल आनी एक हळदी कुकूम जालो आनी ज्या हळदी कुकुमात तुमी सगळ्यांनी कविता वाटल्यो सामक्यो एखादी कविता याद जाता आयज आवडीची कविता कुरू कुरू काना म्हशी वेतल्यो खंयच्या राना खंय शेणली राना कोण जाणा एक सुरें भुरगें आतां शेणली सगळीं नातीं खंयच्यान हाडचो मामा आमडून हाडूंक म्हशी न्हीद रे म्हज्या बाळा एसीच्या थंडायेत खेळूंक तुका वरीन कंप्युटराच्या आंगणांत न्हीद रे म्हज्या बाळा आतांच सुखान जीण तुका सारू जाय चक्रार बसून जय रे बाबू जय कर रे जय 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 कर रे जय कर रे जय कर रे तुम्ही माहिती कविता कथा बालसाहित्य कादंबरी अशे वेगळे वेगळे साहित्य प्रकार हाताळ्यात तुमचो सगळ्यांत चड आवडीचो साहित्य प्रकार खंयचो कादंबरी आनी कथा पूण सगळेच म्हाका म्हणजे सगळे प्रकार आवडटात ना न्ही पूण चड म्हाका भावता ती कथा आनी कादंबरी बालसाहित्य रचचे अशें कित्याक दिसलें तुमकां कारण हांव मुद्दाम प्रस्न हो इतल्याच खातीर विचारता कारण तुमी शिक्षक म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभवन कोंकणी शाळेक जवळ जवळ 3 दशकां वयर शिकयलां आनी तें शिकयता आसतना तुमकां सामक्या माणकुल्या भुरग्यां कडेन संबंद आयला आनी हांवें स्वता पळयलां तुमच्या भुरग्यां कडचो अटॅचमेंट किंवा भुरग्यां कडचें भुरग्यांचें तुमचे कडचें नातें सो ताजो कितें फायदो हें बालसाहित्य रचतना जाला अशे तरेचो म्हजो विचारपाचो उद्देश आसा म्हाका बालसाहित्यकार म्हज्या केजीच्या भुरग्यांनी घडयले हांव केजीक शिकयतालें ल्हान भुरगीं सगळीं आनी म्हाका तांणी घडयलें ताजे पयलीं हांव म्हज्या भावाक ल्हान आसतना काणयो ताका नव्यो जाय म्हूण सांगतालें पूण केन्नाच बरोवन दवरलें ना सद्दां रचप आनी सांगप ताका आनी सोडप मागीर राजहंसान म्हाका 1-2 वेळा बरय म्हूण सांगलां ताजे खातीर एखादी कविता एखादी हें बरयलां पूण अशें व्हडल्या प्रमाणान कांयच बरोवना हांव जर बालसाहित्यकार जालें जाल्यार तें फक्त विद्याभवन कोंकणी शाळेच्या केजीच्या भुरग्यां खातीर आनी तांचो म्हजेर सामको उपकार कारण तांकां सद्दां नव्यो काणयो पारंपारीक काणयो सांगल्यो जवळ जवळ 90तल्यान हांव शिकयतालें पारंपारीक काणयो सांगून सोंपल्यो नवी काणी मायेताई नवी आनी तांचें अशें म्हणप आशिल्लें कोलो हुशार म्हणून नाका कोलो सदांच हुशार कित्याक कोलो सदांच हुशार नाका ताका तुमी हुशार करनाका अशें मागीर ती म्हाका सांगतालीं वाघ असो नाका वाघ तसो जाय शिव असो हें तांचें जें पळय हें आशिल्लें न्ही आनी तेन्नाच हांवें BEd केल्लें ताका लागून आनी बालवाडीचोय कोर्स केल्लो चायल्ड सायकोलॉजी शिकपाचो म्हणजे भयंकर हें म्हाका सायकोलॉजी आवडीचो विशय आनी तातूंत चायल्ड सायकोलॉजी म्हणजे सामकी आवडपाक लागली आनी तातूंतल्यान म्हाका भुरगीं वाचूंक मेळटालीं म्हजें एक सदांच हें की ऑफिस वर्क म्हणटा त्या फायलींतलें गद्य सामकें आनीक शिक्षण म्हणजे भुरग्यां कडेन शिकप म्हणजे पद्य सामकी कविता जिते जागते मुखार शिकप आनी त्या भुरग्यां कडल्यान म्हाका वेगळे वेगळे आयाम येत गेले आनी तशेंच म्हजी आतां कोले दादाची पालखी जाका म्हजो पयलो NCERTचो पुरस्कार मेळ्ळा ती कथा घडपाक कारण म्हजी भुरगीं
तेन्ना म्हाका याद जाता बरखा नायक, गार्गी भट अशे सारकी भुरगीं आशिल्लीं, हुशार भुरगीं, ती म्हजी काणी तयार करतालीं. ही कादंबरी कोले दादाची पालखी ही कादंबरी तांणी म्हजी तयार केली, बाल नवलिका ती तांणी तयार केली. म्हणजे तांणी सांगलें म्हाका कोलो हुशार नाका, कोल्याक आतां हें करूं जाय न्ही म्हणून कोल्या बुद्द शिकोवपी अशे तरेन ती कोले दादाची पालखी. तो एक हत्तीचे पिलाक हें करून दवरता की तुवें म्हाका सगळ्याक फिरप, तुवें म्हाका सगळ्याक हें करून खावपाक घेवन दिवप. आनी हत्तीचे पिल बाबडे रडून तें करता, आयकता तेगेलें. ते एक सोंसो पळयता आनी सोंसो ताका सांगता कोल्या बुद्द शिकोवया. आनी ते ताका हत्ती उदकान पोवपाक शकता, हत्ती ताका घेवन वता. ते सांगता कितें आमी सगळें लिपून पळयतात, तूं ताका व्हर आनी मद्दी पावतकीर कोल्या उडय. आनी ही आयडिया करून तो कोल्याक हरयता. मागीर ही कथा जेन्ना रचली आमी भुरग्याच्या आदारान, तर भुरगीं सामकी आनंदीत. आमी काणी बरयली. याद जाता म्हाका ती इल्लेशे बरका, इल्लेशे गार्गी आनी बाकी सगळीं ती भुरगीं तांची तोंडां सामकी उमेदीन ती बरोवन ते म्हाका NCERTचो पुरस्कार मेळ्ळो. भुरगीं म्हजे परस चड आनंदी. आनी विशेश म्हळ्यार आयज ही भुरग्यां बरोवपाक लागल्यात, गार्गी आसत, बरखा आसत, वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी ती बी वावुरतात. तेच म्हाका सामको आनंद जाता. ती आतां म्हाका जी म्हज्यो काणयो घडयताली ती आतां बरोवपाक लागल्या. आनी त्या भुरग्याक लागून हांव मागीर म्हज्या आयुश्यांत बालसाहित्याची सुनामीच आयली. हांव मागीर भरपूर बरोवपाक लागलें. पूण मुख्य म्हणजे हें विद्याभवन कोंकणी शाळेची भुरगीं सगळीं. मुद्दाम एक गजाल सगळ्या शिक्षकांनी लक्षात घेवपाक जाय, खेरीतपणान जे मुळाव्या पावंड्याचेर शिकयतात तांणी की माहितायेन म्हळें की भुरगीं आपल्याक सांगतालीं म्हणून की असो आरंभ करया, असो शेवट करया, अमकें जाय. ते तेन्नाच सांगपाक शकतात जेन्ना शिक्षिका विद्यार्थ्यांच्या सामके काळजा मेरेन पावता तेन्नाच, किंवा तांकां जेन्ना तो उलोवपाचें स्वातंत्र्य दिता तेन्नाच. आनी म्हणून शिक्षकांनी आपले कडेन आशिल्ली सर्जनशीलताय, भुरग्यांची सर्जनशीलताय मुखार काडपा खातीर वापरपाक जाय. आनी तेन्नाच आपुणूय मुखार पावता आनी भुरगीं मुखार पावतात. हाची देख म्हळ्यार माहितायेची कोले दादाची पालखी. माहिताय तुमी वेगळे वेगळे तरांचे साहित्य रचलें आनीक ताका साबार पुरस्कारय मेळ्ळे. गोवा कोंकणी अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो, कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार मेळ्ळो, कोंकणी कला साहित्य केंद्राचो पुरस्कार मेळ्ळो. तुमकां गोंया भायले सुद्दां साबार पुरस्कार मेळ्ळ्यात. NCERTचो पुरस्कार मेळ्ळा, साहित्य अकादमीचोच बाल साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा. कितें म्हत्वाचें आसता जिणेंत एका लेखका खातीर, पुरस्कार काय वाचकांचो प्रतिसाद? म्हज्या खातीर पुरस्कार बिलकूल न्हय. वाचक जेन्ना म्हजें वाचून आपलें आवडलें म्हणून सांगता तो खीण म्हज्या खातीर खूब आनंदाचो. आनी आजूच एक खबर कळ्ळी म्हाका की म्हाका हो पुरस्कार मेळटकीर म्हज्या मैत्रिणीचो चल्यान म्हजी कादंबरी तांच्या घरान आशिल्ली, ताणें केन्ना उगडून सुद्दां पळोवना. ती ताणें सोदून काडली खंय, मम्मा म्हाका ती कादंबरी दाखय, म्हाका मायेत येयली कादंबरी वाचूं जाय. आनी तो चलो वाचूंक बसला. ताणें म्हाका फोटो काडून धाडलो. हो म्हजे खातीर साहित्य अकादमी परसय व्हडलो पुरस्कार. तोच प्रस्न म्हाका विचारपाचो आशिल्लो की आतां पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून वाचपाक लागप वाचकांनी, काय आयचे जनरेशन जे आसा, भुरगीं जे आसात ते वाचतात आनी बरयतात दोनी? तुमी समाधानी आसात? हय, पुरस्कार मेळ्ळो म्हूण ताणें वाचलो ही एक वेगळी गजाल. पूण भुरग्याक वाचना कडेन हाडूं जाय. आमी हाडूं जाय, आवयांनी, पेरंट्सांनी किंवा शाळेंत टिचरांनी. आनी ती वाचून ती जेन्ना बरोवपाक लागतात तो खरें हें आसा. पूण ताणें वाचन करूं जाय आनी भुरगीं वाचपा कडेन फाटीं उरतात. तरी सुद्दां आमचो यत्न चालू आसता, आमी प्रयत्न करत आसतात. बाल साहित्याच्या मळाचेर आतां खुबश्यो नवे तंत्र मंत्र सगळें बदलत आसा. आमच्या कोंकणी साहित्या भितर, बाल साहित्या भितर तें येता प्रभावीपणान? पयलीं येनाशिल्लें. आमी चडशी पारंपारीक पद्दतीन बरयतालीं. पूण कोंकणी भाशा मंडळान जेन्ना हो प्रकल्प राबयलो नवे तंत्रान सगळें, आनी तांणी तेरेवाळचो अध्यक्ष चेतन आचार्य आशिल्ले तांणी आनी तागेले सगळे सहकार्यांनी, आनी तातूंत एक वांटेकार हांवूय आशिल्लें. म्हाका इल्लो अभिमान की ताणें जो प्रकल्प तो भायले हे हाडून आमकां सगळे नवे तांचे सगळें सांगलें. म्हणजे जे आमी भायर पळयतालीं, टीव्हीर बी पळयलेलें आनी ना, पूण तांणी आमकां सगळें सांगून ते नवे तंत्रान आमकां तांणी मुखार हें करपाक केलें. हो प्रयोग खूब यशस्वी जाला हें म्हाका आतां दिश्टी पडटा. आमी आपल्या हातान बरोवन कितें करूं, पूण ज्यो काणयो हें करतात टीव्हीचेर हाजेर किंवा ते स्क्रीन हें करून करतात ती खूब प्रभावी ठरता अशें म्हाका तरी दिसता. भुरगीं तें पळयतात, पिक्चरायज करतात आनी कितें थंय. तुमच्या साहित्याचो, कविता आसत, कथा आसत, कादंबरी, अनुवाद जसो जावंक जाय तसो जाला किंवा जावचे खातीर तुमी कितें आतां प्रयत्न करतात? हांवें करूं ना, पूण म्हजे जाल्यात अनुवाद. म्हणजे वेगवेगळ्या भासांनी गेल्या. म्हजी पयली कथा खरो सत्कार ही हिंदीन आयली. ती हिंदीन आयल्या बरोबर मुंबयच्या एका गुजराती लेखिकेन ती गुजरातीन केली.
आनी ती म्हजी गुजरात युनिवर्सिटीन शिकयतात. म्हाका थंयच्यान फोन येता हातून MA भुरग्यांचे बी केन्ना खूबदां येताले पयलीं. ही एक जाली. मागीर म्हजे खूब गेले हिंदींतल्यान ज्यो ज्यो कथा हांव स्वताच करतां त्यो कथा करून मागीर म्हजे कडल्यान तेलुगू, कन्नड, इंग्लिशीन गेल्यो. इंग्लिशीन गोंयकारानूच केल्यात. मागीर बाकीचे कोण खंयच्या खूब भाशांनी म्हज्यो कथा बी आपुणूच तांणी व्हेल्यात. हांवें म्हणजे तसो प्रयत्न करूना. कविताय म्हज्यो वेगवेगळ्या भाशांनी डोगरी भाशेन सुद्दां जाल्यात काश्मीरान. जम्मू खास करून जम्मूच्या एका लेखकान आमचे कडल्यान मागून डोगरी भाशेन आमच्यो कविता व्हेल्यात. वेगवेगळ्या भाशांनी अनुवाद म्हणजे जाल्यात. हांवें प्रयत्न अजून करूना. वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांची आतापर्यंत जवळ जवळ 50 पुस्तकां तुमची उजवाडायला आयल्यात. ताजे भायर कितलेशेच अप्रकाशीत साहित्य आसतलें. ताजे भायर नेमाळ्या खातीर तुमी सातत्यान बरयतात आनी हें जवळ जवळ 40 वर्सांचें सातत्य. आनी हें सातत्य सांबाळटनाच तुमी परिवारय सांबाळटात आनी तो परिवार सांबाळटा आसतना कोंकणीचोय एक परिवार म्हणून आसा त्याय परिवाराक सांबाळटात. आनी खंयच संमेलन आसत, परिशदो आसत, हेवटेन केरळ धरून हेवटेन दिल्ली पर्यंत केन्ना मायताय ना अशें जालें ना. हें सगळें कशें साध्य करतात? साध्य करता म्हळ्यार म्हाका सहकार्य आसा सगळ्यांचें. सहकार्य आसा म्हाका. पयलीं म्हाका कुळारचे सहकार्य आशिल्लेच. मागीर लग्न जातकीर म्हाका घरकारालें संपूर्ण सहकार्य आनी तो खऱ्या अर्थान अर्धांगो अशें म्हणना हांव, पूण खऱ्या अर्थान तो म्हजें खुबशें हें करता. हांव आतां फूल टायम घरा आसता. म्हजें सकाळचेंय बरोवप आसता, सांजचेंय आसता. सकाळचें जेवण तात्पुरतें जेवण तितलें मेन करून शीत बीत न्ही, नुस्तें भाजी असल्यो गजाली करून शीत तो करता. बाकी सगळें भितर रांदचे कुडींतली पळोवणी सगळें ताजेर. आनी हांव म्हजें बरोवपाक वता. तो म्हाका दिता टायम, तूं बरय म्हणटा. आनी म्हज्या खातीर तो सगळो इतलो योगदान दिता म्हणून हांव सगळे कडेन वचूं शकता. म्हजो चलो ल्हान आसतना म्हजी आवय पळयताली आनी घरकारय बी तूं वच गो आपूण पळयता म्हणून. आनी हें सहकार्या खातीर आज हांव इतलें सगळें करूं शकता. आनी कोणी यशस्वी दादल्या फाटल्यान बायल आसा तशी म्हज्या फाटल्यान म्हजो घरकार आसा. अनिल बाबाक खऱ्यांनीच आमी तांची तुस्त करपाक जाय, कारण तुमचे बरोबर ते सदांच आसतात. हांवें तुमकां केन्ना एकले पळयलें ना. अनिल बाब सदांच एक फाटल्यान तुमच्या सामको प्रभावीपणान सदांच रावला. मागीर ते लेखका कडेन समाजीक लागणूक आसपाक जाय. आसपाक जाय सामकी. ते शिवाय लेखन कशें जातलें? समाज ना जाल्यार आमचें लेखन ना न्ही. वैयक्तीक हाजेर आमी कांयच बरोवपाक शकना. आमकां समाज जाय. समाजांतली दुख्खां हें पळोवन ती घेवनूच आमी मुखार सरतात. म्हणजे लेखक संवेदनशीलय आसपाकूच जाय सामको. ना जाल्यार शक्यच ना. सामकें दुसऱ्याच्या दुख्खान रडूं जाय, दुसऱ्याच्या सुखान हांसूं जाय. दुसऱ्याक पुरस्कार मेळ्ळे जाल्यार आनंदीत जावपाक जाय. हें मेन. आनी एक काळ आशिल्लो जेन्ना रवींद्र बाब जेन्ना आयले कोंकणी साहित्या भितर, तेन्ना रवींद्र बाबान मंत्र हाडलो की रायटर न्ही फायटर. हीच गरज आज आसा कोंकणी हातूंत भितर काय लेखकान फक्त लेखन करचें आनी फायटरान फक्त गरज पडटा थंय फायट करची? ना, म्हाका दिसता लेखकान जाय जाल्यार फायटरूय जावंकूच जाय. तेरवळ जे आमी रवींद्र बाबाच्या हातूंतल्यान उसळून म्हणजे किटी कशी आमी उसळ्ळी, तेरवळ जे कोंकणी प्रजेच्या आवाजा वेळार आमी मार खावन कितें करून सुद्दां भायर सरली, तीच आज गरज आसा. आनी आज कुणाल्याक कोंकणी थंड पडटली आनी कोंकणी थंड पडली जाल्यार चिड्डून वतली. ती चिड्डून नये, ती वयर सरची. म्हणून लेखकांनी बी आनी बाकीच्यांनी बी रायटर फायटर आनी जावकूच जाय सामकें. फुडाराचे कितें संकल्प आसा आतां साहित्याच्या संदर्भात? हय, साहित्याचे म्हजे खूब हें आसा, संकल्पना आसा. एक म्हजी सीतेचेर हांवें भुंयकन्या म्हणून कादंबरी बरयल्या ऑलरेडी आनी ती वाचपा बिचपा दिल्ली आसा. तें चलता, ताजे प्रोसेस तो चलता. आनी म्हजें बरोवपाचें आसा. हांवें पॉयंट्स काडून दवरल्या. आतां हांव सगळें सांगना पूण पॉयंट्स काडून दवरल्या. पूण म्हाका इतिहासीक कादंबरी बरोवपाची आसा. आनीक अजून सीता जाली म्हणटकीर द्रौपदी येवपाकूच जाय अशें मनांतल्यान दिसता. हय. कविता लेखनाची प्रक्रिया कशी आसता तुमची? म्हजी कविता लेखन म्हणजे म्हाका जशी सुचता तेन्ना बरयता हांव. ती मुद्दम म्हाका जाय म्हणून हांव केन्नाच बरयना. म्हाका जर आतां हांव येवजिता कथा बरोवपाक बसलें किंवां कितेंय ट्रान्सलेशन करूं बसता आनी तेदे हांव म्हजें अशें म्हाका भोंवतणी झाडां बिडां जाय आनी पळयता पळयता चट करून कविता आयली की त्या खिणा थंय बरोवन दवरता. ती मागीर त्या बाकी थंयच उरता आनी ती कविता जल्मा येवन पडटा अशें. किंवां बशीन वतना खंय वतना तेदे वेळार कविता आयली जाल्यार म्हजे कडेन सदांच पेन आनी कागदाचे पॅड बी आसताच आनी ताजेर ते म्हजे बशींतल्यान सुद्दां कडकडे करून बरोवन दवरताच. ती सोडना कित्याक ती मागीर म्हणल्यार जायना, ती कविता वता. आनी कादंबरी लेखनाची हें कशी आसता प्रक्रिया? कादंबरी लेखन म्हणजे कादंबरीक अभ्यास जाय. कादंबरी म्हणजे व्हडलो कॅनवास न्ही, ताजे व्हडलें चित्र तें तो अभ्यास जाय पडटा. तो बेश्ट जायना.
ते म्हज्यो कांय कथांची बिजां वाचून महाबळेश्वर सेल म्हाका सदां सांगताले की तुजी हे कथेची कादंबरी जातली, हे कथेची कादंबरी जातली अशें म्हाका सांगताले. आनी म्हज्या मनान तो प्रोसेस चालू आसतालो आनी तातूंत ही जी अमृतवेळ बरयल्या ताजो प्रोसेस तुमकां वदोळ सांगलो. तशेंच म्हाका घडटा घडयता ही म्हजी दुसरी कादंबरी. ती बरोवचे पयलीं म्हाका शाळेन खूब एबनॉर्मल भुरग्यांच्या पेरंट्सां कडेन फेस करचो पडलो. भुरगीं दोळ्या मुखार दिसतालीं आनी त्या भुरग्यां वेळार पेरंट्स येताले ते तांच्या दोळ्यांतले बरे भुरग्यां पळयतकीर तांच्या दोळ्यांतलें दुख्ख पळोवन म्हज्या काळीज रडटालें. हांवें म्हजें स्वताक भयण म्हजी मातशी स्लायट एबनॉर्मल आसा ताजेय म्हज्या आवयच्या दोळ्यांतलें दुख्ख पळयल्लें. ताका म्हणटूच व्हडलें हें जायना पूण पेरंट्साच्या दोळ्यांतलें दुख्ख तें पळोवन म्हजें काळीज सामकें जळटालें. हांवें खूब अशे पेरंट्साचे मुलाखती घेवन ताजेर अभ्यास करून सगळें म्हणजे दोतोरांक सुद्दां मेळून म्हजो बापोल भाव आसा गायनेक अभय विष्णू चेळ्ळेकार ताका विचारून सगळें घेवन करून अशे तरेची खूब हें करून ती कादंबरी बरयली. अशें म्हणजे कादंबरी बरयतली जाल्यार ताका अभ्यास जाय. भुईकन्या सीता बरोवपाक हांवें 10-15 पुस्तकां रामायणाची वाचलीं आनी तातूंतल्यान ती मागीर जल्माक घाली. अशें आसता. कादंबरीचो प्रोसेस खूब व्हडलो आसता आनी अभ्यासा शिवाय तो कसोच पूर्ण जायना. आणि बालसाहित्याच्या मळाचेर तुम्ही जे काम केलां ताच्या संदर्भात तुम्ही हॅपी आसात? ना म्हाका अजून काम आसा. अजून बाल नवलिका किशोर नवलिका आमचे कडेन ना. हांवें 2 बरयल्यात आनी त्यो अजून छापच्यो आसात, त्यो छापपाच्यो आसात. किशोर नवलिकांची गरज कित्याक जेदे वेळार हांव वाचतालें तेदे वेळार जशें सामकें परी आनी राक्षस आनंदीत जाताले व्हड जाता तशें म्हाका किशोर साहित्य खूब आवडटालें. तें साहित्य आमच्या भुरग्यांक कोंकणी कडेन खूब कमी. आतां आयल्या बाल नवलिका खुबश्यो पूण त्यो किशोर साहित्य म्हणचे परस खूब ल्हान वया अशें आसा. म्हजी इच्छा आसा अजून भुरग्यां खातीर किशोर नवलिका बरोवपाची. आणि सपोज धरया म्हणजे लायफ रिवर्स करपाक मेळ्ळें आनी एक 30 वर्सां पयलीं म्हणजे जेन्ना तुमी बरोवपाक लागिल्लीं तेन्नाच्यान तुमकां फाटल्यान व्हरून दवरलें जाल्यार आनी कितें करपाक आवडटलें? कितें उरलां अशें दिसता? तेन्ना जाल्यार म्हजें चालूच जालें न्ही तें सतत हांव मुखार वचत रावलें. तेन्ना म्हाका इतलें आतां जें म्हजें विजन आसा आतां जें म्हाका दिसता सगळें बरोवप जाय तें तेन्ना तितलें नाशिल्लें. म्हणजे थंय जर व्हरून दवरलें जाल्यार हांव परत म्हाका श्री गणेशा करची पडटली अशें जातलें. आयज जे नवीन बरोवपी आसात वाचपी आसात आनी एक जनरल तरणाटी पिळगी आसा तांकां कितें सांगपाक सोदतले? तांकां म्हजें सगळ्यांत पयलें म्हणजे ताणें भरपूर वाचूं जाय जें हांवें केलां. हांव बेश्टे लेखक जावन हांव प्रचंड वाचलां. 5000 पर्यंत नांवां पुस्तकाची बरयल्या मागीर वाज आयलो आनी सोडलें. वाचन करूं जाय तांणी, अभ्यास करूं जाय आनी खंयच्याय विशयाचेर सादो लेख सुद्दां बरयतलो जाल्यार बेश्टो हवेंत बरोवपाचो ना. ताजेर अभ्यास करूं जाय आनी सामकें सत्य सोदून तें बरोवपाक जाय. हें सामकें म्हणजे नव्या भुरग्यांक हें की वाचन करात, सत्य सोदात आनी मागीर तुमी बरया म्हणून. ह्याच नोटाचेर आयचो हो एपिसोड आमी हांगा थांबोवया. तुमचे कडेन भासाभास केली. साहित्य, शिक्षण, बालसाहित्य खेरीतपणान पुरस्कार तातूंतल्यान मेळपी आनंद ह्या सगळ्याच गजालींचेर आयज तुमचे कडेन भासाभास करतना खऱ्यांनीच खूब बरें दिसलें. तुम्ही मुद्दाम आयज काल पयर हे 2-4 दीस तुमच्या घरा कडेन लायनी आसात तुमकां परबी भेटोवपाक येवपी लोकांच्यो संस्थांच्यो. तरी आसतना तुमी आमचे खातीर वेळ काडलो म्हणून चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या साहित्य प्रवासाक अशीच हाजे फुडें पालवी फुटत रावची आनी बऱ्यांतलें बरें साहित्य तुमचे कडच्यान तयार जावन कोंकणी सरस्वतीच्या दालना भितर बऱ्यांतल्या बऱ्या साहित्याची भर पडची अशें मागया आनीक परतून एक फावट तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं.